पेडण्या जो काल जी तारोलकरान काढलो मुणकारांच्या केसींचो आणि एक देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग दॅट इज सेड की मोपा येतगीर आनी तुमगे व्हडले व्हडले प्रकल्प आतां तुमचे पेडण्या येतात किशोर तुयी आतां सारको व्हडलो मनीस जातलो इतले व्हडले प्रकल्प येतगीर आनी थंय तुगेले जमनीचो जेन्ना प्रश्न येता आनी त्या मुणकारांचो प्रश्न येता तेन्ना भायले भायर कोण तरी जमीन विकून मोकळो तांकां सेटल करता म्हणून उतर दिवन मोकळो आनी मागीर दादागिरी किंवा त्या गरीब मनशाचे हाल हो इशू आज ताणें मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या केला हो फक्त पेडण्याचो इशू न्ही जशें हे सो कॉल्ड विकासाचे लोण गोंयचे बाकीचे भागांनी पावतले थंय आनी हो तीव्र जातलो विशय नेमको विशय कितें आनी कसो सोडोवपा आता विषय प्रमोद हो सिरियस विशयच म्हणजे हेचेर कोण आमदार उलोवपाक सोदिना जीत आरोलकर उलयलो तेचेर आतां जीत आरोलकराक अचानक एक पयली झोनींग प्लॅनाचो त्यांनी बॉम्ब स्फोट घातलो तेचेर सरकारान एक्सेप्ट केलें आनी तो कॅन्सल केलो तो कसो कॅन्सल केलो तेचें संशोधन आतां हांव चालू आहा बाबा अशें कशें पेडणेकरांनी मागलें आनी सरकारान पट्ट करून तें केलें अशें केन्ना जायत ना हें कशें केलें तेचें आतां संशोधन सुरू आहा जो विशय गेली 60 वर्सां म्हणजे तूं पळय एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट 1964 आणि मुणकार प्रोटेक्शन एक्ट 1975 60 वर्सां जालीं व्हडले व्हडले लिडर येवन गेले हो प्रश्न सुटावो जावना आनी जीत आरोलकर म्हणटा 4 वकील आपूण नेमल्या पट्टफूट करून तो 3 हियरिंगान केस म्हणटा तो सॉल्व जावंक जाय आनी आयज ताका मुख्यमंत्र्यान सांगलें तुका स्पेशल मामलेदार दिता जीत आरोलकराक बाबड्याक खबर नासतलें की ह्यो टेनन्सी आनी मुणकारियल केसीस आयकोपाक लागून स्पेशल मामलेदाराची रिक्रुटमेंटूय जाली पूण थंय बसोंक ना मामलेदार अजून ते केसी घेवन विशय दुसरो जो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय प्रमोद की जे कितें पेडण्यान चल्लां पळय तो धुमाकूळ चल्ला आनी पेडण्यान एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्टाचेर उलोवंक नाका बेस्ट एग्जाम्पल आदर्श एग्जाम्पल म्हणटात ते तेरेकोल गोल्फ कोर्स प्रकरण तेचेर आमी पळयलां कितें जालें तें तेचेर येदो व्हडलो रिपोर्ट सुद्दां येयलो पूण फुडें कांयच जावना जाला परिस्थिती कशी की भाटकार जो आसा जमीन मालक तेचे समजा कोण तरी मुणकार आसा तो मुणकाराक कन्सिडरूच करिना तो प्रॉपर्टी काडटा आनी विकून उडयता तो जो प्रॉपर्टी घेणारो मनीस आसता तो मुणकारा कडेन हें करता बार्गेनींग करता की आपूण तुका अमके पयशे दिता तूं हांगाल्यान चल सोडून मुणकाराचें कितें जालां तेंचे बाबड्याचें घर ताका जमीन जाय आसता ती जमीन ताका तो दिना तो म्हणटा तुजे हे इतके पयशे जाय जाल्यार घे नाजाल्यार मारता जग नाजाल्यार तूं चलोंक लाग हें सगळें सेटींग खंय रेव्हेन्यूचे सगळे मनीस हे भितर इनवॉल्व आसतात मागीर भाटकार हें घालता नेगेटीव डिक्लेरेशन घालता नेगेटीव डिक्लेरेशन घालतकूच तो ताका मुणकाराक नोटीस काडटा मुणकार जर हजर रावूंक ना एक्स पार्टी पडलो भायर मुणकार हजर रावलो जाल्यार ताका पयलीं प्रूव करूंक जाय तूं कसो मुणकार तो हें जायना सो उगड कायद्याक म्हणटात तें दोळ्यान धूळ फेकून आयज सर्वसामान्य लोकांचे आनी एनओसी बारीक खूब त्रास आसात तुका सांगता खरेंच खूपच त्रास आसात आतां जीत आरोलकर उलोवन तो कितपत सोडयतलो हो खरो प्रश्न आहा पूण हो विशय जो मेरेन सुटावो जायना तो मेरेन गोंयच्या खऱ्या बहुजन समाजाचो आनी बारीक लोकांचो जर सगळ्यान व्हडलो विशय जर कितें आसा प्रमोद जाल्यार हो आसा सुरेश होच इशू जो आसा तुमी म्हाका 2 इशू दिसतात एक म्हळ्यार डेफिनेटली जो मूळ इशू बट हो इशू कित्याक आयलो पेडणे आज हो म्हाका दिसता ताच्या की चड म्हत्वाचो इशू कारण जेन्ना ते प्रोजेक्ट्स येतात येदी व्हडले थंय ते जमनीचे भाव तुगेले वाडटात तो रेट वाडटगीर प्रत्येकाक दिसता की आपली जमीन विकची आज तर गोंयकाराक गोंय सांबाळून दवरिल्लें जाय पूण आपली जमीन विकिल्ली जाय एक विचित्र आमगेली फिलॉसॉफी आहा आनी तातूंत भितर जेन्ना जेन्युइन ह्यो केसी आसतात मुणकारांच्यो त्यो सेटल करप हें आपलें काम न्ही ते कोण घेतलो पळोवन घेतलो आनी तो मुणकार पळोवन घेतलो मागीर ताजे हाल जावं हाका मार्ग कसो काडप तातूंत नवीन काय विषय न्ही हो गोंया खातीर आज फक्त विकासाच्या रेट्याक लागून तो मुखार आयला आतां मार्ग म्हणून कसो जाला बेजिकली कूळ मुणकार कायदो जो आयलो पयलीं कूळ मुणकाराक एक बेजीक कन्सेप्ट आशिल्लो की कसेल त्याची जमीन ही कुळांक आशिल्ली मुणकारी हो घरा पुरतो एक कन्सेप्ट कूळ हो कसपाचो कन्सेप्ट पेडीफील्ड आतां जालें कशें आमी फोंड्या सारकेले एरिया आज हांव पळयतां की जे कूळ मुणकारी खातीर ज्यांनी मुवमेंट उबो केलो तेच आज मोठे भाटकार जाले कांय लोकप्रतिनिधी आज एक हांव नांव घेना बट ही तो आज फोंडेच्या हायवेच्या आडे कडेची सगळी जमीन आज ताजी तो म्हणटा स्वता कुळा खातीर आपूण झगडलो पूण ही सो कसेल त्याची जमीन हाजे खातीर जो कन्सेप्ट काडलो ती कुळांनी मागीर कसलीच ना आतां म्हाका खबर कितले कडेन कुळांनी गांवांनी भायले भायर प्लॉट करून आज गांवांनी बिल्डिंगो येतात
फेर्दीन रिबेल म्हाका याद आशिल्लो पयलीं तो फेर्दीन पयलीं खासदार, मागीर तो अलाहाबादाचो चीफ जस्टीस मेरेन जालो. तो असोच एक दीस वेकेशन बेंचाचेर हायकोर्टाक आयलो, वेकेशन बेंचा हांगा खूब वर्सां फाटीं. आनी कूळ कायदो करतना तो आशिल्लो लेजिस्लेशन करतना पयलीं. सो ताणें गोंयाक पळयत जाल्यार ताणें केसी काडल्यो हायकोर्टाच्यो आपल्या कडेन. पळय जाल्यार सगळी टेनन्सी कन्वर्जनां, टेनन्सीचेर कन्स्ट्रक्शनां, ताणें ऑल ऑफ हें ब्लँकेट बॅन घालें गोंयच्या. सगळें जें कुळाच्या जमनीचेर जें कितें चालू आहा तें बंद म्हणून एक फतवो काडलो आनी बंद केलो आनी गेलो वेकेशनाक. मागीर फाटल्यान हांच्यो बोबो खंयचे तरी चीफ जस्टिसान मागीर ते बॉम्बे हायकोर्टाचे ते वेकेट केलें. पूण गोंयाक कुळ जमनीक अशें चल्लां. तूं धारगळे म्हणटा, धारगळे आमी फाटीं 4-5 वर्सां जाले रिपोर्ट करता. ठरावीक 3 दोंगरांनी वार्षिक काजूंक उजो लागता. जंय टायटल क्लियर आसा त्या काजूंक उजो लागता तें ऑर्चर्ड करपाक, ऑर्चर्ड करून तें बंजर करपाक. आज विजयान पळय जायांचो इशू काडला मळेकारांचो, माड्डोळचो. तो म्हणटा जायांक GI टॅग दिया. अरे ते मळेकारांचे जायां उजो घालपाक लागले. म्हाळशेचे जायांचे मळे आज ते उजो घालता. कित्याक? हायवे तेकून ती जमीन सगळी दोनी वटेन. म्हणजे गोंयकारांनी करता करता गांवांतल्यान रस्ते वचपाचे बंद करचे पडटले. रस्तो गेलो की थंय बिल्डर पावलो. सो आय थिंक म्हाका दिसता हे जमनीचे प्रकार जे आसा हाका कांय सोल्युशन ना. पूण कसेल त्याची जमीन ह्या मूळ कन्सेप्टा धरून टॅनन्सान प्रामाणीकपणे कसपा लागत जाल्यार ताचे फाटल्यान रावचो. कारण इवन ऑन स्टॅटिस्टिक्स हांव सांगता, गोंयाक कल्टिवेबल लँड हॅज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1.8 lakh स्क्वेअर मिटर टू 1.4 lakh. गोंया प्रोडक्शन वाडटा शेताचें बिकॉज ऑफ हायर क्वालिटी ब्रीड्स अँड हायब्रिड्स, बिकॉज ऑफ ICR. कल्टिवेबल एरिया इज ड्रॉपिंग. जर तुमी गोंयाचे जमनी खातीर इतले झगडटात आनी तुमी जर साल्वार करपी राखणदार म्हणटा स्वताक साल्वार करपी जमनीचे, जाल्यार कल्टिवेबल जमीन पडटा कितें? तेचो विशय प्रमोद असो जाला की कायदो जो आसा आमचा पळय ते इम्प्लिमेंटेशन सारको जावना. आतां कुळाचे एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट कितें म्हणटा, जर कुळान 3 वर्सां जमीन ती कसोंक ना जाल्यार ती जमीन मामलेदाराक ताब्यान घेवन दुसऱ्याक कोणाक तरी दिवपाक अधिकार आहा. पूण ते जावंकूच ना न्हू. तेची नोंद आतां तूं आमच्या 1/4 उताराचेर जर पळयशीत 1981-84 मेरेन नोंद आसा पळय सकयल. अमूक भात पीक, नारळ कितें कितें आसा तें मुणकार आसा जाल्यार नारळ, ना जाल्यार भात पीक. तेच्या फुडें तेचें कंटिन्युएशन जावंकूच ना. ते कंटिन्युएशन जावपाची गरज जाल्या. पूण जालें कितें? कायदो आसा, कलम आसा, पण आमी आमचे आमदार जे निवडून येयले, जसो सुयश सांगता की कुळाचे कैवारी, मुणकाराचे कैवारी ते केन्ना भाटकार जाले पळय हेच आमकां कळोंक ना. आनी थंयसरूच त्या कायद्याचे वांटोळे जाले. आनी आयज तेचे परिणाम म्हणून ह्या कुळांक आनी मुणकारांक हे भोगचें पडटा. जयल, ह्या मुद्द्या कडेन तूं कसो पळयता? कारण 2 आसात. एक गोंयकार जमीन विकता म्हणून हे प्रश्न येतात. जर तो जर भाटकार आनी मुणकार बरे आशिल्ले, जमीन विकनाशिल्ले जाल्यार हो प्रश्न येनाशिल्लो. आनी दुसरी वटेच्यान दुसरो बरो मुद्दो काडलो किशोरान आनी सुयशान की आमच्या कायद्या भितर अशें न्ही की प्रोविजन्स ना, सगळे सेफगार्ड्स आसात. पूण ते सेफगार्ड्स काडून आमी खुटयाळा लायल्यात आनी आतां आमी मारता बोवाळ हें जायना म्हणून. See, Pramod, in Goa, most of these cases, Munkarial cases, the landlords and the Munkar is never at peace. So then 99% cases आसतल्यो तेंचे हें आसतलेच. That is one part. Second part is that nobody is going to support the Munkar. In the larger scheme of things, eventually when you deal with that larger property, nobody is going to come at the rescue of the Munkar. And whether he buys, somebody buys it or no, the Munkar will have to go fight against all odds to defend his rights. तूं खंय वच हें कर तें कर अशें किशोरान सांगलां तें सगळी फॉर्मेलिटीज कर पूण तरी आसतना यू विल फॉल शॉर्ट समवेअर. सो इन आवर सिस्टम द ऑड्स आर हेविली स्टॅक्ड एगेन्स्ट द मुणकार. तितून भितर एक गरज आसा की हें सगळें सिम्प्लिफाय करून हे मुणकाराक कितें तरी एक रिलीफ दिवचो आनी एक कितें तरी एक हें काडून म्हणजे इवन टेनंट्स टू दॅट मॅटर फॉर दॅट मॅटर टेनंट्स आर ऑल्सो फेसींग द सेम प्रॉब्लम्स. एक सो तांकां एक अन्याय असो जाल्लो आसा तो एक कितें सिम्प्लिफाय करून बेसिकली आमी सिम्प्लिफाय करपा वाट्याचे जात तितले कॉम्प्लेक्स करतात आनी जे सेफगार्ड्स आसात ते काडून गुड्ड्याक मारतात.